Gulf Talkies, sponsored by Township Real Estate Dubai. Co-sponsored by Dunes Cricket Academy. Blue Royal Group of Companies, Dubai. Elegant Star Decor Middle East FC LLC, Events and Exhibitions, Dubai. Pratap Mendonca, Design Infinity, Dubai. बेसिकली हांव शिरवांचो जावन म्हणलो बॉम्बे मागीर आमच्या कारणांतांनी घरा म्हणल्यार व्हडली मागीर एकलिताली गांवांत मागीर आमकां पप्पान दोन थंय सोडलें गांवांत पूण गम्मत म्हळ्यार आमकां दवरून व्हडली मागीर फाटी उबे गेली दुवा लागीं पुता लागीं तो अशें उबे रावन पळयलो हांव सदां हांवें पळयता तो एक भैया अशें तापडटा ताचे कडेन ओपन जायना करता तो आमचो गांवचो कोटयान म्हणून तो सदां गाडी दितो ताका क्या करता रे क्या करता सुबह से शाम तरी एक पंखा नाही होता म्हणून मागीर अशें पळोवन रावलो ते कशी दिसा म्हळ्यार ताका अशें तूं उलयता म्हळ्यार हांवें करी की दाखयचें की म्हणून तो म्हणलो तुका कोत्ता की म्हणून वय करून दाखय म्हणलो सो करून दाखय म्हणल्यार ओके फटाफट हांवें अर्द्या वरान एक फॅन नीट करून दिलो ताका वॉटर प्रूफिंग म्हळ्यार काय आतां एक सिंपल वे म्हळ्यार बिल्डींग आतां तुका बिल्डींगांनी शायद तुका घरा आसूंक पुरो ग्रावंड लेवलार ग्रावंड फ्लोर तुजो बंगलो जाल्यार सकल लेवल पळय थोडे फंगस येता पिठो पडटा दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉटर प्रूफिंग बिकॉज द वॉटर इज एब्झॉर्बिंग फ्रॉम द ग्रावंड तुका साधारण जाल्यार इंडियान तुवें पळयलें आसतलें कोण आज ग्रावंड करून गेलो लिकेज बंद करून गेलो एक स म्हयन्यान सात परतून लीक जाता पण आमी गेल्ले कडेन जायना वी डोंट रिपीट आय एम द फस्ट वॉटर प्रूफर्स ऑफ इंडिया सो फस्ट एवॉर्ड मेन इज यू शूड हॅव प्रॉपर विजन एक्सेप्ट द चॅलेंजीस धांवचें न्ही अरे यार हें जालें ना म्हजेर जालें ना म्हाका जायना तशें नमस्कार हांव वॉल्टर नंदलिके दैजिवल टी व्ही पळयतले समेस्त वीक्षकांक नमस्कार आज हरशेंच्या परी गल्फ टॉकीज कोंकणी कार्यक्रम घेवन दुबय तावन हे कार्यक्रम हर एका हप्त्यांत तुमच्या मुखार सादर करचे प्रयत्न करन आसा आनी ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश तुमकां गोत आसा गल्फांत साधन केल्ल्या व्यक्तित्वांक तुमच्या मुखार प्रस्तूत करणं तांचे तावन इन्स्पिरेशन प्रेरण घेवचें एक आमच्या कार्यक्रमाचो उद्देश आनी ह्या बाबतीन आज हांव शारजा आसा आनी थंयसर एक अप्रूप मनीस आसा तुमी ताका कितल्या जाणांनी टी व्हीर पळयला या आयकलां या ताचें नांव आयकल्या ते म्हाका कळीत ना पूण खंडीत जावन असलो एक व्यक्ती आसा ताचे कडेन उलयतना ताज्या साधना मुखांत्र खंडीत आमकां तो इन्स्पायर करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार ताजो अनुभव तितलो आसा आनी तो जावन आसा श्री रॉबर्ट डिसोजा जल्मून वाडुल्लो भोवशा शिरवांत उडुपी DSCCच्या प्रस्तूत उडुपी DSCC पडटा शिरवांत जल्मून वाडून आनी थंयसर थोडें शिकप जावन ताच्या उपरांतलें ताजें साधन एक अप्रूप साधन जावन आसा भोवशा वॉटर प्रूफिंग म्हणलें हें एक कामाच्या विशयांत तुमी जाणा आसतल्यात आनी टेक्निकली हाच्या विशयांत सड्ड हांव नेणा पूण खंडीत जावन आज जाणा जावंक ताजे मुखार आसा आनी जायते विक्षकी भोवशे जाणा जावंक आज आतुरायेन राखून आसात ह्या वॉटर प्रूफिंगांत एक्सपर्ट आसून भोवशा अख्ख्या भारतांत विशेश साधन केल्लो आनी वॉटर प्रूफ्स ऑफ इंडिया म्हणलें एक एवॉर्डूय ताका मेळ्ळा पूण ते केवल गांवाक इंडियाक मात्र सीमीत न्ही गल्फाकी तो पावला थोडो ते मस्कत आशिल्लो आतां प्रस्तूत दुबयची ताजें बिझनेस आसा केवल वॉटर प्रूफिंग मात्र न्ही आनी एक इंट्रस्टींग बिझनेस आसा तें तो बेगीनच दुबयंत UAEंत इंट्रोड्यूस करता ते सगळें आयकाचें जाल्यार तुमी इल्लेशें राखाचें सर रॉबर्ट कार्यक्रमाक स्वागत थँक्यू वेलकम टू दुबय तूं आतां ड्युअल सिटीजन न्ही मल्टिपल दुसऱ्या कडेन वचून आसा बरें रॉबर्ट सर टेक्निकली वॉटर प्रूफिंग ते एक काले म्हणटा सी बेसिकली हांवें सांगेत वॉटर प्रूफिंग इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन कन्स्ट्रक्शन पूण ते पयले नवन एक लोकांनी इग्नोर करून काडलो म्हळ्यार इट वॉज आज जाल्यार इन कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री द कन्सल्टंट्स आर्किटेक्ट्स एवरीबडी maximum they keep 0.2% budget for the waterproofing. But that is the main item of the building. That is the what you call that. जर तर तुझो ज्यूत तो बैलान बरो ना जाल्यार
तुझा जिवा भितरले हे सारकें ना जाल्यार साधारण मटाक ताका कशें कंपेर करीत की म्हळ्यार आयच्या लायफस्टायलांत सगळे आमी धांवतां पूण हेल्थ विसरता या सो ते वॉटर प्रुफिंगा विशयान जाणा जावचे की पयले म्हाका तुज्या विशयान जाणा जायचे म्हळ्यार म्हज्या विशयान तें व्हडलें कांय ना बट तूं गांवचो मनीस शिरवांचो हय, शिरवांचो. थंयसर जल्मलो तुजे फॅमिली हांव जल्मल्लो बॉम्बे जल्मल्लोय पूण बॉम्बे. बेसिकली हांव शिरवांचो जल्मल्लो बॉम्बे मागीर आमच्या कारणांतांनी घरा म्हळ्यार व्हडली माय एकली ताली गांवांत मागीर आमकां पप्पान दोन थंय सोडलें गांवांत पूण गम्मत म्हळ्यार आमकां दवरून व्हडली माय फाटीं मुंबय गेली दुवा लागीं पुता लागीं मागीर आमी थंय उरल्या तुमी थंय बट कोण पुराले एनिवे हांव म्हजी मम्मी म्हजी 3 भयणी ते भयणी धाकटी या. म्हटली धाकट्यो पुरो म्हणजे फाटल्यान ओके सो आनी मेन म्हळ्यार आब आसलो आब आयिल्लो मागीर म्हळ्यार तोय बॉम्बेत आसलो देन इन द रिटायर्ड लायफ तो गांवांत आलो आमच्या सांगात ओके सो बेसिक इस्कल सो तुमी फर्स्ट आय लर्न माय प्रायमरी एज्युकेशन इन डॉन बॉस्को ओके देन हायर सेकंडरी एंड ऑल अप टू फर्स्ट PUC आय डीड सेंट मेरीज अप टू फर्स्ट PUC वय ते सेकंड PUC करूंक जावं ना आमकां कारणांतल्यान आसून ते तितलें डीप वयचे नाका आमी बट काय सांगया काय आसून ताचेर आमी आमचें इम्प्रुवमेंट पळया मागीर हांव डिप्लोमा करूंक जॉयन जालो मणिपाल मणिपाल इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग इलेक्ट्रिकल या इंजिनियर तूं आतां चिंतूं काय इलेक्ट्रिकल शिकून तूं हें घालें कॉन्क्रीट सिमेंटाचें उलयता ना सडावतू हांवें पुरा गल्फ टॉकिसांत कोंकणींत इंटरव्यू केल्ल्यांचें कालेंगी म्हळ्यार तांचें शिकप एक व्यापतान एक येस सो दॅट तुजें इज तशेंच या तुजें शिकप बेसिकली यू शूड हॅव इंट्रस्ट पॅशन जाय यू शूड हॅव पॅशन इंट्रस्ट हय ते अँड एक्सेप्ट द चॅलेंजीस हय आतां मणिपालांत ते कितले 3 वर्सांचो कोर्स आसलो 2 वर्सांचो डिप्लोमा आसलो ताडा ताजे उपरांत कालें गेलें ताचे उपरांत आसलो इल्लो थोडे गांवांत आलो मागीर पप्पा आयलो म्हणून ताचो पप्पा म्हजो गर्लफ्रेंड आलो आयलो तूं हांगा गुद्दल पिल्लें पुरो आतां आनी राव नाका मागीर मुखार सुदारना येता म्हणून मुंबय व्हरून दवरलें म्हाका मुंबय म्हणजे आख्या जगार सांताक्रूज वाकोला थंय व्हरून गेलो थंय दवरलें आनी ती कांय वार्निंग स्टेट ताका कांय पयशे बियशे दिवची गरज ना ताका 6 म्हयन्याचो ट्रेनीचो पास काडून दिता हांव आनी ताची एक फ्रेंडाचें एक कंपनी आसली ती कुलाबा इलेक्ट्रिकल कुलाबा म्हळ्यार हांगा ते वकोला जावन हांवें चलोवन वचूं स्टेशनार आनी चर्चगेट जावन चलोवन परत आनी कुलाबा वचूंचे चड पयस ना तें कारण त्या टायमार तर ओके तर थंय वचून थंय ताच्या त्या कंपनीच्या मुखारच ताच्या एक फ्रेंडाचें घरी आसलें इराणी ती आमचे फॅमिली फ्रेंड्स न्ही तांकां सांगलें 2 पांयां जेवंक दी आनी हांगा शिकूं पूण थंय गंमत म्हळ्यार 7 दीस काम केलें हांवें बिकॉज माय विजन इज डिफरंट आय डोंट वॉन्ट टू वर्क अंडर एनीबडी कित्याक गांवांत ल्हान ल्हान कामां करतलो इलेक्ट्रिकलची त्या थोडा पूण ते मागीर बरें जालें हांव गेलो मुखार गेलो म्हणून आज थंय हांगा तितलो पावलो आनी थंय उरतो आलो सो थंय ना मागीर 7 दीस केले हांवें ताका म्हणून ना म्हाका गांवा वचचें म्हाका मम्मी सोड आसता ताका अशें काही बंडल मारून गेलो मागीर कालें करचें घरा सांगून हांवें आख्याक हांवें म्हणल्यार म्हाका ड्रायवींग करचें म्हणून आं जायत म्हणून थंय वकलो ड्रायवींग स्कुला वयतालो तिका गुत्तना दिसभर हांव वचना म्हणून हांव वचून थंय सांताक्रूज वकलो पुलीस स्टेशन मुखार व्हडलें गार्डन आसलें आतां ना थंय आतां कांय ना थंय मेट्रो स्टेशन आयलें थंय थंय बसतलो दिसभर बसचें थंय मागीर सांजेर घरा येवचें ती चिंतली हो कामां वता बट लास्ट तशेंच मागीर म्हाकाय बेजार जालें कितले दीस अशें बसचें कित्याक वेताना म्हाका मम्मीन कितें दिल्लें इतलें खर्चाचें पॉकेट म्हणजे आहलें लास्ट ते मुग्धन जालें न्हय तशें अशें घरा चलोवन वयताना थंय एक इलेक्ट्रिकल शॉप आलें आमच्या गांवच्याचेच थंय अशें पळोवन म्हाका इल्लें इलेक्ट्रिकल आनी तो इल्लें इंट्रस्ट चड पंप्स आनी फॅन्स त्या टायमार रिपेरींग आय एम व्हेरी एक्सपर्ट इन दॅट ओके 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 तो अशें उबें रावन पळयलो हांव सदां हांवें पळयता हांव तो एक भैया अशें तापडटा ताचेर ओपन जायना करता तो आमचो गांवचो कोटयान म्हणून ओके तो सदां हांवें गाडी दिता ताका क्या करता रे क्या करता सुबह से शाम तर एक पंखा न्ही होता म्हणून मागीर अशें पळोवन रावलो ते कुशीन एक दिसा म्हळ्यार ताका अशें तो उलयतना म्हळ्यार हांवें करचें की दाखयचें की म्हणून पयलें म्हळ्यार ताका हें अशें न्ही अशें करचें म्हणून दाखयलें तो समजूंक तयार ना भैया ओके तो म्हणलो तुका कोत्ता की हांवें म्हणलो वय करून दाखय म्हणलो सो करून दाखय म्हळ्यार ओके फटाफट हांवें अर्द्या वरान एक फॅन नीट करून दिलो ताका असो मगर दिला हय ताका म्हणलो तूं एक काम कर काम हांगा काम करता हांव म्हणलो काम फागा करना जाय तुका एका फॅना फाटल्यान 10 रुपया दिता हांगा कर दिसाक 10-15 फॅनां करतलो खंयच्या वर्सा ते इट इज 82 82 हय हे 10 रुपया व्हडले ते ओय दिसा 150 रुपये 150 रुपये
थोडे दीस काम केलें हांवें म्हणजे आय स्टार्टेड माय सेल्फ केलें म्हणटात ते म्हळ्यार त्या वेळा म्हणजे सट्टकन खंय रावूं न्हय समान तूं खंयच्या कडेन 7 दिसांनी इल्ले दिसांगा सांगत हय देन आय स्टार्टेड माय ओन ओके ओन केदां स्टार्ट केलें तेंच ताच्या लागीं कॉन्ट्रॅक्टर काम केलें हांवें आय डिडंट वर्क फॉर सॅलरी सॅलरी येस ते करता करतना मागीर कॉन्टॅक्ट जाले थंय हांगा कोण थंय BSES म्हणून इलेक्ट्रिकल कंपनी आहा ताचो एक इन्स्पेक्टर थंय येतालो तो व्हडली व्हडली कॉन्ट्रॅक्टां काडटालो इंडस्ट्रियलाची बरो म्हाका म्हणलो तूं करता ही हांवें करता मागीर हांवें 2-3 मनशांक दवरून सो आय स्टार्टेड माय बिझनस एट द यंग एज एट अरावंड 1982 82 हाऊ ओल्ड म्हजे लागीं आय वॉज हार्डली 21 द एज ऑफ 21 वर तुजें Yeah, ओन yeah. बिझनेस Yeah, स्टार्ट केलें ग्रेट सो आय वॉज वर्कींग देर 3-4 years ते आमच्या घरच्यांक समाधान ना सगळे घालपा वयता तूं हांगा घालूंक कळटा करताय काय न्हू तूं बस एंत करताय वयवाट व्हडले करताय पूण पयशे करनातलो पयशे आमचे ते दवरचे सोयीत ना काय करचे तशें करून करून लास्ट आमचो तो हो आसलो क्लिफर्ड माणिक ट्रॅव्हल्स ओके तोय वळखीचो आमच्या बरोबर आनी म्हाका ड्रामा चिल्ले फिशींग सड गांवांत ते आहले तेंत ते हांगाय म्हणलो म्हाका हिरेबाई म्हणलो म्हाका आमचो आतां देवादीन तो होय सन्नी डिसोजा हे बरो आहले इवन हेनरी डिसोलो वळखता हांव तशें ते इल्लें ड्रामाचे पिशे सुरू जालें ते Acting. हय एक्टींग सगळें करचें ते करून करून तांतूं इल्लें आतलो आसलो ते सोडया ते जालें ते आमचे कोंकणी गेले तशें नांवाचें म्हळ्यार खंयच्या ड्रामांत एक्ट केल्ली तुवें म्हळ्यार डॉल्फ पिकासो एक ड्रामा हांगा खेळयलो हांवें आमीच एक्ट केलो सगळ्यांनी दी म्हाका बोक्साणे गी केलें मोळबावेली ड्युटी मोळबावेली घेवन duty. म्हाका दिसता आं, हय इवन डॉल्फी आयिल्लो डॉल्फी म्हजो क्लोज फ्रेंड आनी ताचे उपरांत तो म्हाका क्लिपवर्ड म्हणलो तूं कितले दीस अशें भोंवता रे एक बरी कंपनीन काम आहा मस्कत नवी युनिवर्सिटीचें ओपनींग जाता तांकां इक्विपमेंट्साचें तो इल्ले इक्विपमेंट हुशार आय न्हू तांकां इक्विपमेंट्साचें काम आहा तुका थंय वता घेवन कांय पयशे दिनाका तूं वच असो तूं म्हणलो तसो गेलो मस्कत चल पळया म्हणून 4 वर्सां घरच्यांक समाधान जाता भायर गेला या भायर गेलो बरो फुत भायर गेलो सगळें समाधान मागीर सांगून जाता न्ही मागीर केलें थंय काम केलें असलें सेम इलेक्ट्रिकलूच बट देर आय गॉट ए गुड एक्सपोजर वी आर द स्टार्टींग पीपल ऑन दॅट कंपनी काम ओपनिंग शिकोवंक मेळ्ळें गे न्ही मस्त मेळ्ळें शिकोवंक क्वॉलिटी आनी डिफरंट फिल्ड्स जशें थंय नासलें सिवील तें एवरीथींग यू गेट इन वन बॅनर न्ही सो 4 वर्सां केलें हांवें थंय स्टील आय डोंट हॅव ए फिलींग वर्कींग अंडर म्हणल्यार तें जायना म्हाका हा तुका म्हणल्यार एक तुजें तूं ओन कर म्हणून You should do your own. Own. There should not be तूं other तुजो boss. boss आहे. Yeah. So, and that context I created in Bombay that time. मस्त कंपनीची कामां करतलो इंडस्ट्रियल तूं अँड आय एम व्हेरी एक्सपर्ट इन पंप्स अँड हायड्रॉलिक सिस्टम्स आनी पुरो म्हाका मस्त इंडस्ट्रीवाले करता तांतूं एक जोसेफ लोबो म्हणून तुका सांगलें पळय आवडलो होय ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तोय मस्त कश्ट कान वयरलो मोड्यान तरचो तो ताणें मस्त सपोर्ट केलो म्हाका ताणें ताच्या इंडस्ट्री ताचे सुमार 7-8 युनिट जाल्ले ताका थंय कामां दिलीं त्याच्या वळखीन त्या पुरो इंडस्ट्रियलिस्टीन आय वॉज व्हेरी फेमस तर ताणें मोबायल नासली घरा मनीस सोदली म्हणजे म्हाका काय म्हणटा तुका इतले डिमांड पयशे घेवन दवरता रे तुका इतले बरें म्हणजे 8-10 मनीस आसले काम करून मागीर तशें गल्फा गेलो ते 4 वर्सां फाटी फाटी येवन परत तेच स्टार्ट केलें बॉम्बेन ते मागीर इल्लें हाय लेवलाक गेलो मुखार गेलो मागीर बिकॉज आय लर्न दॅट टायम आय लर्न लिटील बीट इन द वॉटर होपिंग्स अँड ऑल आनी हांगा परतून तयार जाल्यार जोसेफ ताचे काल नवें युनिट जातालें म्हाका म्हणलो हें सिवील काम बरो आहा तूं कित्याक करय न्हय तशें कर म्हूण मुखार वचून इंटिरियर स्टार्ट केलें म्हळ्यार त्या बाय देन तुजे कंपनी ओन स्टार्ट केली म्हळ्यार पळय कंपनी पळय परतून स्टार्ट केलें रजिस्ट्रेशन पयलीं आसलें म्हणजे लागीं मदें बंद आसलें न्ही तशें मागीर इल्लें फूल फ्लेज स्टार्ट केलें मतलब फूल लेवल देन आय वॉज स्टार्टेड इंटिरियर ऑल्सो वॉटर प्रूफिंग्स ऑल्सो मागीर तूं सांगलें न्ही वॉटर प्रूफिंग इंडस्ट्री दॅट टायम इट वॉज जस्ट कमींग अप तेन्ना म्हणसर लोक इग्नोर करतलो कित्याक ते हें जातलें ती क्वॉलिटी बरी आसली त्या टायमार कन्स्ट्रक्शन आतां एक सांग एक सामान्य ज्ञान आसल्या मनशांक म्हळ्यार ताजे भशेन डीप नॉलेज ना इवन म्हाकाय वॉटर प्रूफिंग म्हळ्यार काले आतां एक सिंपल वे म्हळ्यार बिल्डींग आतां तुका बिल्डींगांनी शायद तुका घरा आसूंक पुरो ग्रावंड लेवलार ग्रावंड फ्लोर तुजो बंगलो जाल्यार सकयल लेवल पळय थोडे फंगस येता पिठो पडटा दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉटर प्रूफिंग बिकॉज द वॉटर इज एब्झॉर्बिंग फ्रॉम द ग्रावंड ओके तें बरो पयलें नासलें कित्याक तुका एक ल्हान एग्जाम आमचे एक
गांवांत 72 कितें पप्पान घर बांदिल्लें वण्टी पुरो मातयेचे इटे केल्ले आमच्याच घरात ते करून कुशीन करून केल्ले पूण तें घर पडत दिता म्हणसरी आमकां एक थेंबो लिकेज नासली त्या घरा प्लास्टर समेत तशें मातयेन गेल्लो म्हळ्यार त्या टायमाची क्वॉलिटी तशी तशी आसली आसली. पूण आतां क्वॉलिटी ना आतां सिमेंट ते मिक्स तुका केमिकलाय मिक्स हर एक मिक्सच रियेव समेत नितळटल्यो मेळना सो दीज ऑल लूप होल्स सो नॅचरली लिकेज कम्स तुका सांगलें ना अशें ग्रावंड दॅट्स अ सिंपल सो कळ्ळें. पूण टॅरिस लीक जाता बिल्डिंगाचे अच्छा ते ताका वॉटर प्रुफिंग हय ते लिकेज बंद करचें काम आनी ताचे उपरांत इल्लें हेवी इंडस्ट्री गेलो टनल्स ते इल्ले इंट्रस्टींग सब्जेक्ट्स टनल्स जावं दी डॅम जावं दी बेजमेंटान आतां बेजमेंटा मस्त जाल्यात होय पयलें बेजमेंटान नासलीं कित्याक पार्किंग जागो आसतलो आतां सगळ्या गोवोरमेंटांनी कंपल्सरी केला बॉम्बेन तर तुका बेजमेंट जायचेच आतां हांगाय पळय गल्फांत पयलें नासलें आय नो आय कम इन अबुधाबी सुमार 89 हांव आयिल्लो न्हय 19 10 दीस जालो हांगा नवे विजा सोदून आयिल्लो हांगा म्हजो मांव आलो परतून परत केल्लो आयिल्लो पूण त्या दाड्या तेंत म्हाका हांगा मेळ्ळें एक चान्स मेळ्ळें बट त्या टायमार विजा जाय ते सद्दाम हुसेन इश्यू आले न्ही विजा जाय जातले ताका 90s हय तो परतून पाटी केलो पण म्हजें मन तेंतालें म्हळ्यार तूं गल्फाक विजिटींग प्रोफेसर त्या टायमार सेकंड टायमार विजिटींग फर्स्ट टायम आय वॉज वर्किंग 4 वर्सां आसलोय बट तुजें मन पाटीन पाटीन ते गेलो वाटेन आमचें तेंत काम खंय काल करीचे कोणाक इज अ मॅनेजमेंट लेवल तशें ओके 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 मागीर ताजे उपरांत आतां तें आतां नाव आय कॉन्सन्ट्रेटेड मोर ऑन वॉटर प्रुफिंग्स ओके आतां फाटल्या कितल्या वर्सां जावन तूं वॉटर प्रुफिंग आय एम डुईंग फॉर द फास्ट 25-30 इयर्स 25 पूण आतां इलेक्ट्रिकल सोडून दिलां हांवें कित्याक तितलो टायम मेळना आमकां आतां आमचे स्कोप मस्त आसात मेनली टनल्स कन्स्ट्रक्शन आतां पुरो रेल्वेचे टनल्स आसतात ऑल ओव्हर इंडिया घेतात आमी ऑल ओव्हर इंडिया ऑल ओव्हर वर्ल्ड करता आमी इवन तशें कांय ना पूण आतां सद्या जाल्यात आतां हांगा गल्फ आयलो म्हणून ऑल ओव्हर वर्ल्ड जालें न्ही कितले एम्प्लॉईज आसात म्हजे कडेन 40 जाण आसात आतां 40 जण हय आसात तातूंत एक 7-8 इंजिनियर आसात सुपरवायझर आसात आनी सगळे ट्रेन्ड तांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग करता हांव फस्ट सायटाक हांव वता विजीट करता देन वी स्टार्टेड वन स्कीम ना आतां 4 वर्सां जावन आनी इल्लें इनोवेशन करून सी वॉटर प्रुफींग आतां कोणाची बेजमेंट लिकेज आहा कोणाची सॉयल स्टेबिलायजेशन फावंडेशन सेटलमेंट जाता माती सेटल जावन ताका मागीर देन आय इंट्रोड्यूस GPR स्कॅनिंग्स म्हळ्यार ग्रावंड पेनेट्रिंग रडार खंयच्याय तुका बेजमेंटान जावं दी खंय आसता तुका कॅविटी लिकेज कित्याक आतां डायरेक्ट आमी कस्टमराक सांगचें न्ही हें आमी करता इतले लाख जाता तशें न्ही सो गिव द वॉट इज द रूट कॉज लीक कित्या खातीर जाता खंय कॅविटी जाले आसतले कितें क्रॅक आसतले सो तांतूं डेवलप करतात ते आमी आमचे हेजे GPR स्कॅनिंग मशीन हाका GPR ग्रावंड पेनेट्रिंग म्हणटात जाल्यार मशीन हें आतां ही 2 आसात म्हजे कडेन इंडियान आसा एक हांगा आसा 2 आंदोलन सो इट इज नोन एज GPR ग्रावंड पेनेट्रिंग रडार दीस इज व्हेरी युजफूल इन इन्वेस्टिगेशन्स मेन आतां तुका एग्जाम्पल तेजें आतां बिल्डिंगाचें आतां RCCचें फावंडेशन जालें कॉलमाचें बिल्डींग वयर वयता वयता खंय सकयल लूज माती आसल्यार ह्या फावंडेशन सारकें जावना जाल्यार क्रॅक जाता टिल्ट जाता माती सेटलमेंट जाता ते माती सेटलमेंट जाताना वी यूज सम सर्टन ग्राउट दॅट इज नोन एज सॉयल स्टेबिलायझेशन दॅट वी आर डिलिंग विथ दीस कंपनी ग्रीन माउंटन दीस इज ए व्हेरी युनीक प्रोडक्ट्स इट इज नॉट लायक की आतां नॉर्मल तुका आयटमां मेळटात इंडियान ती बट दीस इज समथींग डिफरंट तांचे डिफरंट वर्शन्स आसा सॉयल स्टेबिलायझेशन्स लीक रिपेर्स अँड दीज तांचे प्रोडक्ट्स इज व्हेरी युनीक अदर दॅन अदर प्रोडक्ट्स बिकॉज हे प्रोडक्ट श्रिंक जायनात आतां एक क्रॅका भितर आमी ग्राउट केलें परमनंट थंय उरता तुका सादारण जाल्यार इंडियान तुवें पळयलें आसतलें कोण आज ग्राउट करून गेलो लिकेज बंद करून गेलो एक 6 म्हयन्यान सात परतून लीक जाता पण आमी गेल्ले कडेन जायना वी डोंट रिपीट आवर थीम इज दॅट वन टाइम जॉब you call once, we don't come back again there. That area we don't come. Oh. So that is the main objective. We first introduced in railways, Konkan Railway. The Konkan Railway almost 87 tunnels आसात. And it was a new construction. सगळ्यांनी प्रॉब्लेम आले. Almost we solved now. हर एक वर्सा प्रॉब्लेम आसतात मग ते मुस्तफटी ट्रेनी बंद जाल्ले पळोवंक माती बंद जाल्या फोटो पडलेले आसतील तुवें तुमी न्यूजार घाला म्हणना थंय माती कोसळ्ळी हांगा गोवा पेरना ते माती कोसळ्ळी 15 माती आयली ते आमी रिपेर केल्ली पुरा
सो इट इज 24/7. वी आर 24/7. रात्री 2 फोन आयला उठून वचचे. ओ आणि तुम्ही सो वी हॅव अवर सर्टन टीम्स देर ऑन द स्टेशन. ते रूम आसा म्हणजे तांकां. वी हॅव व्हेकल्स, इक्विपमेंट्स आसात, मटेरियल स्टॉक आसता आमचे कडेन. सो विदीन 1-2 hours आमी ट्रॅफिक सोडून दिता. सो दे हॅव अ कॉन्फिडन्स आमचे कडेन. कोणा कडेन जायना ताका पळया, ताका वर्क ऑर्डर टेंडर बेंडर काय ना त्या टायमार एमर्जन्सी करा तुमी काम. ते गव्हर्नमेंटाचे पयशे करेक्ट टायमार मेळटात की व्हेरी गुड पेमेंट. काम करेक्ट केल्यार मेळटा. PWD आसा दिसता फुडें, बट आय डोंट गो इन PWDs. बट हांगा तशें तितलें करप्शन ना. ते काय प्रॉब्लेम दे ना, इवन वी थिंक रेल्वे लेट जाता हें जाता, बट रेल्वे इज लायक सेम एअरपोर्ट्स. ओके सेफ्टी वायज रेल्वेन केल्ले सेफ्टी म्हाका दिसता एअरपोर्टांनी करनात गी म्हण. बिकॉज तो ट्रॅक 24/7 ते मॉनिटरींग करतात. तुवें पळयलें आसतलें एक मनीस हातोडी काडून कांद्यार घालून ते येत आसता चलतेत. तो वचून थंय पावतना ताच्या फाटल्यान दुसरो येता मागीर सेकंड शिफ्टार. हो रियली हो इट इज व्हेरी गुड. एक क्लिप आसल्यार फोन हें करतात. रेल्वे इज व्हेरी मच केअरिंग ऑर्गनायझेशन आनी वेल ऑर्गनायज्ड. आतां लेट जाता ताका इंगड कारण आसतात, ना ना ते डिफरंट. सिग्नलिंग इश्यू आसतात, आनी कितें आसता. बहुशा तुमच्या या इनोव्हेटिव्ह कामाक लागून बहुशा तुमकां नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले. आय एम द फर्स्ट वॉटरप्रूफर्स ऑफ इंडियाचो फर्स्ट एवॉर्डी. फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा म्हाका. इट इज 2021 दिसता म्हाका दिसता. आफ्टर कोवीड, इमिडिएट आफ्टर कोवीड. दॅट इज 21 न्ही. 2021 ओके. वी गेव द प्रेझेंटेशन. म्हळ्यार एक रेल्वेचे सेम रेल्वे टनलचे पुरो वयर जावन माती कोसळ्ळी पंत्यार. विदीन 2 hours आमी ट्रॅक ओपन दिलो. सो दॅट वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग जॉब वॉट वी हॅड डन दॅट टायम. ते सिमिलर मागीर करतात तसं आमी, बट दॅट वॉज द एवॉर्ड विनींग ॲक्शन तशी. सो तुम्ही आता बॉम्बेंत स्टेशन आसात. आय हॅव स्टेशन बॉम्बे, गोवा. गोवा येयलो. हय, म्हळ्यार ह्या रेल्वेच्या कामा खातीर गोवा गेल्लो. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ब्रिजेस, रिवर ब्रिजेस. वी डू अंडर वॉटर वर्क्स ऑल्सो. पूण आतां रिसंटली टॅक्नॉलॉजी इतली एडवान्स जाल्या आणि टॅक्नॉलॉजीचे कशें तुमी यूज करतात वॉटर प्रुफिंगान? यूज आसा की नाही? ना. अजून दी ओल्ड मेथड. ना ना, वी यूज. आमी ते पयलींचे कोणी आमी करना. आय डोंट डू. कोणी म्हणटा म्हाका ते इटे घाल न्ही, आमी करना. वी गिव यू स्पेशल ट्रिटमेंट, वी गिव यू 10 years गॅरंटी. तशें ट्रिटमेंट शूड बी ना अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट. मटेरियल घालता ते आमी सांग, तुवें सांगली कर म्हण आमी करना. आमी यूज करता, वील गिव यू 10 years गॅरंटी विथ द बँक गॅरंटी. इट्स नॉट लायक की खाली हातान बरोवन दिना. वी गिव अ बँक गॅरंटी. तितले एक्युरेट करून दिता. या 10 years. बट दॅट इज सी आवर कॉन्सेप्ट इज वी नेवर गो बॅक. सो डेरिंगली आय गिव 10 years बिकॉज आय डोंट गो बॅक. तुमकां बघना की आमच्या पाटी गांवा गेल्यार उडपी मंगळुरांत तसो तांतू कांय स्कोप आसा आणि थंय आल्या आतां पर्यंत वॉटर प्रुफिंगाचे आसता पूण मस्त कंपनी आसात थंय. बिल्डिंगा मस्त येवन आसात नवीन. मस्त आसात. सी पीपल शूड एग्री. आतां हांवें 10 रुपये म्हळ्यार 3 रुपये म्हणचे लोक आहात थंय. सो यू कॅनॉट. आय डोंट गो इन कॉम्पिटिशन्स. येस येस. सी आय डोंट डू एनी एडवर्टायजमेंट. आमी खंय पेपरांनी घालना ना तूं घालना. इट इज अ माउथ टू माउथ. आमकां लोक सांगता. हांव तुमकां HPCLचें मँगलोरी काम केलां हांवें. HPCL मँगलोर ताचे गॅस हें आसा न्ही फिलींग LPG होय काटी पडला न्ही तें. वय वय काटेपाला. हां ओके ओके ओके. थंयसर तुमी. थंय एक LPG टँकराचें लोडिंग करतात. येस 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 येस. आनी LPG लोडिंगाक तुका हें ना, वॉल्यूम ना मेजरींग. बिकॉज इट इज अ गॅस इनविजिबल. खाली वेटान करीचे. आतां वेट कशें करतले ते. सो देर इज अ रेल्वे ट्रॅक, ताचेर वेईंग स्केल लायल्या. इन मोशन वेईंग स्केल. ते गुड्स वेताना आतां भरले टँकर वेताना ताचे वयर आयले म्हणून ते मेजरमेंट काडटात. एक म्हणटा एमटी भितर येता, भरन फाटी येताना ते 2 मेजरमेंट काडल्यार तांकां वेट मेळटा. थंय तांकां इश्यू जाल्लो. ताचे दोनी सायड तुका सेटलमेंट मेळटा, स्टेबिलायझेशन्स. 2 सायडींनी स्लॅबां सकयल गेल्लीं. कित्याक ते पुरा काटेबाळा एरिया भरली एरिया ती. पणमडची ह्या सायडीन आसा पळय सगळी माती भरली एरिया. थंय कांय ना. 1 मीटर कोंड उदक मेळटा. आजी तेणें मस्त प्रॉब्लेम आहात पूण लिपोवन वतात. ते एमआरपी आसा लिपोवन वतात. कोणी पळयना. काम चलता तशें. तुमच्या 35 इयर्सांत या 25 इयर्साच्या बिझनेसांत मोस्ट चॅलेंजींग जॉब खंयसर फेस केल्ले तुमी? सो म्हळ्यार टनल्स. हरये कडेन सोल्युशन हरये कडेन मेळ्ळां. या बट मेजर चॅलेंज रेल्वे टनल्स. टनल्स. ते एमर्जन्सी आमी काम करता पळय राती. दॅट इज मोर चॅलेंजिंग. आतां बिल्डिंगाचे एक फावटी आमी 2 वरार गेल्या. म्हज्या पुता उठयले तेन्ना फर्स्ट टायम. आतां म्हजो तो व्हडलो चेडो आतां नाव इज इन 3rd year. त्या म्हयन्यान म्हाका जुलय ताची सुटी आसली.
ताचे पयलें आवय म्हणटालें काय वसरे तेचे वसरे सिकर येयल्ले म्हूण तर एक दीस धाडलें ताका ताचें नशीब वायट ते दीस सकाळीं फुडें उठून आयलो म्हणजे सांगता आमी सकाळीं 6 वरां भितर गेल्ल्या सगळो दीस थंय भितर आनी तो चेडो सकाळीं कांय खायना ताची एक सवय आसा सकाळीं खायना ते आतां कॉलेज वयता सकाळीं उपाशीच तेची न्हय मागीर दनपारां येवन जेवतात नाल्यार ते कॅन्टिनान जेवतात तूं गेल्लो सकाळीं म्हणजे सांगता भायर येवंक जायना सुमार भितर आहा 2 किलोमिटर सगळ्यांनी माती इतली इतली माती भायर रातीं घरा येताना पुरो तांबडो जालो माती येत बसून आनी थंय ते कांय ना तो कांय जाल्यार म्हाका इल्लें भलायकी बरी नासली एसिडिटी चड आली म्हणून हांव इथं काल बिस्कीट आनी केळें घातलो तो तेंय कांय ना राती म्हणजे उपाशी बसला चेडो फस्ट एक्सपिरियन्स ताचें तेन्ना फर्स्ट एंड लास्ट गी ताजे ना ना आतां नाव इज इंट्रस्टेड येता तो तशें कांय ना ओके तुमचे कशें फॅमिली कितली भुरगीं कशें काय म्हाका 2 चेडे एकलो आतां 3rd इयर इंजिनियरींग करता दुसरो 2nd इयर करता दोगी सिव्हिलूच करतात कित्याक आतां आमचे इन हावज बिझनेस आसा म्हणटा ना ते हाव टू मुखार वडीचे तुमची बॉम्बेतली स्टेशन सगळे गोवा गोवा हेडक्वॉर्टर्स गोवा नाही नाही भुरगीं आतां गोवा शिकतात ती गोवा शिकतात हय हय फॅमिली एकलो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजांत आसा एकलो फादराक मेळून आसा आतां इंडियांत तुमचे जायते कारबारा विशयान उलयल्यात कंपनी विशयान आनी इवन भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा सो आतां कितें दुबय तुमी परत्यान शिफ्ट केलें दुबय एक्चुअली म्हजो खजीन हांगा दुबय हांव अशें येतलो सुटयेर केदार येतलो पूण ना ताचे पयलें म्हजो एक एसोसिएट आहा सिंगापूर तो ही स्कॅनिंगा करता ओके सिंगापूर जावन ते AI सिस्टमान स्कॅनिंग करतात ते हांगा एक दुबय एक व्हडलें बेजमेंट आसा तें अजून हॉस्पिटल जावन आनी करून अजून पेंडींग आहा तें 3 वर्सां जावन तर तो हांगा थंय आयिल्लो टेस्टिंगा कालिंग आयलो पूण ताचे कडेन जालें ना बिकॉज ताचे पेनेट्रेटींग कॅपेसिटी ओन्ली 900 mm ओके 3 फूट आनी आमचे मिशीन 10 मीटर म्हणून वता तशें तो म्हणालो ताणें म्हजें नांव दिलें त्या कंपनीक की सी म्हजी कॅपेसिटी इतली तर दुसरो एक आसा तर मागीर ताणें म्हाका तूं गेल्यार दुबय येता जाल्यार वच अशें अशें मेळ तांकां मागीर हांव अशें विजीटर आयिल्लो अशें भोंवंक तुमी तांकां तांचे लागीं मेळ्ळो ते म्हाजो कजीन हांगा एक तो फॅब्रिकेशनाचें हें करता वस्तू तो व्हडलो बिझनसमॅन हांगा तो जोयल असो फ्रेंड तो ओके मागीर ताणें म्हाका जोयलाक इंट्रोड्यूस करून दिलें सो नाव जोयल इज वन ऑफ माय एसोसिएट हांगा अच्छा बट खंयचे वॉटर प्रुफींग ही जो काल म्हणजे आतां आमची हांगाची कंपनी आमी IAG LLC म्हूण केलां कॉन्ट्रॅक्टींग तातूंत आमी ते 1 जाण आसा एक हांव एग्जिक्युशन सायड आनी एक आमचो एसोसिएट आसा ही इज फ्रॉम द मार्केटींग सायड म्हळ्यार क्लायंट्स हें करचें ताचें काम कोण तो एंटनी डेवीड म्हूण चेन्नयचो आनी तिसरो जोयल इज द एडमिनिस्ट्रेशन PRO आनी घालीं गरज जालें तुका लिगल्स आनी सगळें तशें ते हाका येनात इंटरव्यू काम करचें म्हजें काम तर ते दाडा हांव थंय गेलो तांकां पळयलें हांवें म्हणलें अशें अशें GPR करचें अशें हें आसा सकल भरसकरीचें तेंची मागीर म्हाका इंट्रस्ट उरलें पळोवंक गेल्यार हांगा पुरो बेज तो म्हणून मस्त बेजमेंट रेगुलर कंप्लेंट आसात पयलीं बेजमेंटां नासली न्हय दुबय नासली आतां पार्किंग जागो ना आतां एवरी बिल्डींग हॅज टू बी बेजमेंट येस एक्झॅक्टली सो आतां ते वॉटर प्रुफींग आतां तुमी मसाला घाला म्हणून आयकलें नाही मसाला तशें म्हणून एक्चुअली इट इज ते आतां आमचे थोडे खांबे आहात मुखार सांगता हांव मसाला म्हळ्यार कशें एक्चुअली ती एक खंयची कंपनी आसली हांगा एक्जिस्टींग कोंकण आय थिंक दे आर क्लोजींग डावन तो जोयल म्हणलो अशें अशें करी हांगा आमी काही हें करता हांवें पळय म्हाका म्हजें तर चड जाता म्हाका हांगा 8 दीस हांगा आसता 10 दीस जम्मू आसता हांवें घरा आसचें उणें म्हणल्यार घरा एके फावटी बायल विचारता खंय हांगर म्हणून गुत्ता गे तुका म्हणून खंय बंबय आय तूं खंय म्हणून अशें 2 दीस बॉम्बे आसता म्हळ्यार घरा म्हळ्यार बॉम्बे आनी गोवा सोडून बाकी पुरो फाटल्यान न्हिदच्या तशें सो मागीर विचारता लास्ट मागीर 1-2 दीस हांव वचचें पडटा आसा हांव हांगा आनी म्हजें ऑफीस थंय आसा न्हय मेन सगळें एडमिनिस्ट्रेशन थंय ऑफकोर्स मनीस आसात करतात ते तर तशें मागीर इंट्रस्ट जाय म्हणल्यार चलो आतां चेडो व्हड जाला ताच्या नांवार एक हें करया काणया म्हण ताका हेंय मेळटा न्हय इन्वेस्टर विजाय मेळटा ताजी सो ताका मागीर फ्युचराक प्रॉब्लेम ना न्हय तशें मागीर आमकां 2 खांबे आहात हांगा एक प्रदीप तुजो वळखीचो तुका गुत्ता प्रदीप आमचो प्रिन्स कॉमेडी प्रिन्स हय आनी दुसरो ताचो आनी एक एसिस्टंट आहा संतोश तो तासो कांबो तशें आतां 2 खांबे आमकां दांडे धरूंक 2 जाण आसात आमकां ते व्हरतात मुखार म्हजें काम कांय ना म्हजें थंय ना
म्हज्या कंपनीचें नांवान जावन एक्सपोर्ट करचें थंय नांव ताची पुरो लायसन्स आहात म्हजे लागीं ओके ओके सो खंयचे आता कोस्टल कोंकण कोस्टल कोंकणचं म्हणलो एक मसाला पावडर तुम्ही आता मसाला न्ही कोस्टल कोंकण इज ऑल प्रोडक्ट्स युनिक प्रोडक्ट्स युनिक प्रोडक्ट नॉट ओनली मसाला पावडर मात नाही नाही एवरीथींग वी हॅव सर्टन युनिक प्रोडक्ट्स आता थोड्या दिसांनी तुका कळोंका तुका पुरो मेनू कार्ड धाडटा आमी आमचे वेबसायट स्टार्ट जाता आतां ऑलरेडी इज डिझायन्ड लॉन्च करूं ना ते युनिक आसा आमचे लागीं म्हळ्यार अशें न्ही मसाला म्हळ्यार तुज्या मना असो पुरो आतां आमची थोडी गांवची नांवां तशें ना वी आर गिवींग समथींग युनिक वीच इज नॉट इंट्रोड्यूस हियर ओके 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 म्हळ्यार आता पोरी ड्रामा दिस थोडी सॅम्पल हांगले लोकांक खुशी जाली ते पळोवन इवन वी स्टार्टेड गोवन प्रोडक्ट्स गोवन वेट मसाला येतात गोवन लिंगीस येतात दॅट इज मोर डिमांडेबल आयटम्स आनी लिंगीसांनी 2 टायप काडला आतां आनी एक बीफ लिंगीस म्हणून आयलां ओके ओके सो थंय आमकां एक बरो होम मेड मॅन्युफॅक्चर आसा म्हळ्यार घरा करता तो अशें न्ही फॅक्टरी मेड न्ही तसले प्रोडक्ट तुम्ही या युनिक वी आर गिवींग युनिक फस्टाक हांगा एक इंट्रोड्यूस करता इंट्रोड्यूस करता Great. इवन थोडे पीठ आसात म्हळ्यार एक म्हणटा ओनियन फ्लेक्स ओनियन पावडर टोमॅटो पावडर जिंजर पावडर ग्रीन चिल्ली पावडर ते हांगा सादारण मेळना दिसता म्हाका वेस्टर्नान येतात तेल मारक पडटात आमचे बरे सोय पडटात दॅट इज फ्रॉम महाराष्ट्रा म्हळ्यार सांगली त्या सायडीन हळद प्युअर हळद ती सांगली जावन आनी ती सुकी मिरसांग म्हणटा म्हळ्यार बेडगी म्हणून बरें फेमस न्ही ती वय 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 तर बेडगेची मिरसांग तशें युनिक आयटम्स ओके सो एवरीथींग वील बी इन वन बॅनर सर आता बारी इंटरेस्टिंग जर्नी तुमची एका सायडीर टेक्निकल ते वॉटर प्रुफिंगा विशयान म्हाकाय गुंतून येतलें आता वॉटर प्रुफिंगान उलोवंक गेल्यार मस्त आसता मस्त आसा, पूण ते आमी उलयल्ले लोकांक येरजायचे सो नाही आजकाल सी माय वन वॉट आय एडमायर इज आय एम नॉट अ सिव्हिल पूण द नॉलेज वॉट आय गेन इन वॉटर प्रुफिंग आय ट्रेन फ्रॉम जर्मनी आय ट्रेन फ्रॉम व्हिएटनाम मस्त कडेन ट्रेनिंगाक गेला हांव सो CBRI म्हणून आयकोंक बरो तुवें CBI न्ही CBRI रुर्की IIT रुर्की आसा पळय हां थंय IIT रुर्कीन लेक्चर दिलां हांवें प्रेजेंटेशन वय गे आनी CBRI म्हणून तांचें आनी एक डिविजन आहा वीच इज सर्टिफायींग द प्रोडक्ट्स ऑल हें टेक्निकल प्रोडक्ट वॉटर प्रुफींग कन्स्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स थंय तो पुरो PhD डॉक्टर तशें थंय म्हाका म्हजो एक फ्रेंड पडून गेल्लो एक जसें विजीट करून या रे थंय IIT रुर्की गेल्लो थंय मेळून यार थंय गेलें ताणें कॉन्फरन्स रूमान बसयलें म्हाका थंय सादारण 150 PhD डॉक्टर आनी तो डायरेक्टर म्हणलो नाव लेट अस स्टार्ट यू गिव सम हिंटींग वॉटर प्रुफिंग्स अँड सॉयल स्टेबिलायझेशन तांकां सॉयल स्टेबिलायझेशन मस्त इश्यू येतात इवन तुवें आयकलां बरो TV ते कॉलॅप्स जाता पुरा तें खंयचें तें आमकां उत्तराखंड वय 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 उत्तराखंड जम्मू आतां आमी जम्मू मस्त काम करता ऑलमोस्ट आतां 3 वर्सां मस्त जम्मू काम केलें आमी सादारण अरावंड 17 टनल्स आमी कवर केले आनी आसात थंय आतां इट इज कंटिन्युईंग म्हणजे एक टिमूच थंय आहा ऑलमोस्ट 15-20 मनीस थंय आसात म्हणजे फिक्स तशें गेल्ले कडेन आमचे कडेन बड्या घरां आसात व्हेकल्स ग्रेट कित्याक म्हळ्यार तुमचें ते वॉटर प्रुफिंग रेअर नॉलेज तुमी ट्रान्सफर करतात स्टुडंट्सांक जावं दी या नेक्स्ट जनरेशन इवन आय गेव प्रेजेंटेशन इन हें CSRI खरेकुडी ऑल सर्टिफायींग इन्स्टिट्यूशन्स आतां आखरेक आमच्या यंगस्टर्सांक टेक्निकल जे कितें कोणाक इंट्रस्ट आसा जावन पुरो वॉटर प्रुफिंगाक वा इन जनरल सी माय हें एडवायस कोणाक सांगता हांव आतां सिवील बिवील कोणी शिकतात सिवील शिकले कुठे खाली लेवल कारण स्ट्रक्चरल जावचें हें जावचें दॅट इज नॉट द मेन सी द वॉट यू कॉल दॅट कॅन्सर ऑफ द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज लिकेजीस लायक ए TB यू कॅन कॉल इट एज TB फावंडेशन ऑन टॉप म्हणसर ताका प्रॉब्लेम आसात वॉटर लिकेज कोरोजन second main important is corrosion we are doing lot of work in corrosion inhibitions आणि तो पळोवंक बरो बिल्डिंगा एक वर्सांनी क्रॅक पडटात पिल्लरांक स्पालिंग जाता दॅट इज बिकॉज ऑफ द कोरोजन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यू बिकॉज ऑफ द रॉंग मटेरियल्स क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स तितल्याक बिल्डिंगा माड म्हणजे क्रॅक पडला केदारय घरांनी सगळ्यांचें काम जाता आसता क्रॅक येतात म्हणून सो दॅट इज बिकॉज ऑफ द कोरोजन्स आतां हांवें सांगचें म्हणजे कोणाय कोणी म्हजे लागीं येतात न्ही म्हणजे सिवील आतां कोणी म्हजे लागीं 5 जाण सिवील इंजिनियर तांकां म्हणचें म्हजे लागीं लेवल करचें काम ना तुका हे टाण घालून कळचें थंय येवन आनी तातूंत मस्त फ्युचर आहा तुमकां शिकल्यार अशें न्ही दीस इज ए क्रिएटीव इनोवेशन्स यू आर गेटींग मोर टू लर्न मस्त आतां भुरगीं म्हजे लागीं आसची बारीक कशी ते
वो नहीं सुना तो वो देखने को मिलता है इधर किसको कौन सिखाता है म्हणतो. नवे नवे शिकोंक हय. मेळटात आनी मागीर तांच्या पांया वयर उबे रावतात यंग बिझनेसमॅनांक या गल्फांत येवन बिझनेस करच्यांक यंगस्टर्सांक काले सांगूंक अशें ही शूड हॅव अ विजन तितलेंच आणि चॅलेंज आय विल डू इट. अशें न्ही की ताच्या देरार हाच्या भरोश्यार रावचें. यू शूड टेक द चॅलेंजीस. सी आमी आतां इतले जावन आज म्हणचे पावलो जाल्यार म्हाका खंयचे ना फॅमिलीचें खंयचें फायनान्स जालें कोणाचें नासलें. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सपोर्ट्स. ठीक आहे इल्ले रावले पण बँकांनी सपोर्ट दिता तुका. इफ यू आर प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन्स तुका बँक सपोर्ट दिता. नो डावट इंडियन बँक्स आर व्हेरी गुड. इफ युअर ट्रॅक रेकॉर्ड्स आर गुड ऑल द बँक्स आर कॉलिंग यू आमी दिता तशें. सो ग्रेट मेन इज यू शूड हॅव अ प्रॉपर विजन. एक्सेप्ट द चॅलेंजीस. धांवचें न्ही अरे यार हें जालें ना म्हजेर जालें ना म्हाका जायना म्हण तशें न्ही. टेम्पररी फेलियर आसता अरे हांवें मस्त पडयलां. यू वील नॉट बिलीव लॉट ऑफ चॅलेंजीस आय सीन. इवन 82 जावनय आय सीन व्हेरी बॅड फेस. खंयचे मस्त बॅड फेस असतात. मस्त बॅड फेस असतात. आय डोंट वॉन्ट टू टेल दॅट. बरें जालें रे तूं आतां सांगता आंबे गांवन 3 दीस काडला तो. अच्छा देर वॉज अ टायम इन 83 देर वॉज नो मनी आनी हांव थंय ह्या कांय रावनासलो झगड्यांक भायर आयिल्लो. म्हाका ते इतलें तूं घे घरा तें म्हण जायनासलें. बिकॉज आय एम ए वर्कॉलीक पर्सन. आतां जाल्यार हांव आतां हांगाय आसल्यार केदाळे पळय म्हणजे ते हांगा आयल्यार आतां हांगा रावचें बड्याक टेम्पररी हांव 10 दीस आसता. पूण म्हजो तो लॅपटॉप ओपन जा चलवता तो राती 12 वरां म्हणसर आसता. हांवें न्हिदता म्हणसर काले ना काले आसता म्हणजे केदार म्हाका आतां आमचे कंपनी USAची तांकां आमकां रात जाता तांकां दीस उजवडटा. तांचे मेल येता नाजाल्यार आनी कोण म्हाका क्लायंट येता ती फोन करता तशें कांय ना. एनी टायम ते म्हणटा 24/7 तितल्याक ते म्हज्या फ्रेंडान नांव दिल्लें 24/7 म्हूण. रॉबर्ट्स 24/7 या तर मिलिंद कामत म्हणून एक इज व्हेरी एक्सपर्ट इन केमिकल इंडस्ट्री. आमचो कारवारचो. इज अ ओल्ड मॅन बट इज अ हायली नॉलेजेबल पर्सन. ही सपोर्ट्स मी वेल. ओके सर रॉबर्ट सर थँक्यू व्हेरी मच. मस्त Thank you. देव बरें करूं Thank you. तुमच्या संगत येवन आज आमची टेक्निकली नॉलेज मेळ्ळी आमकां. वॉटर प्रुफिंगा विशयान नेक्स्ट खंय म्हणी बिल्डिंगान येयलें प्रॉब्लेम आयल्यार तुमचो उडास Of काडटा. course. आनी दुबयंत जे कोण आसात तुमकां एक एक्सक्लुझीव काले म्हणटात आपले आमच्या कोंकण रिजनांत न्हू कोस्टल कोंकणस म्हणल्या ब्रांड सगळे मसाला पावडर जावन दी या खंयचेय फूड आयटम या आनी कितेंय घरचे वस्तू सदांच आमकां गरज पडटात ते सगळे एका ब्रांडार एका अम्ब्रेला पोंदा आनी हाचेय प्रयत्न त्या दिशेन ती आसा. देखून तुमचो अमूल्य वेळ आमकां दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. तुमकां बरी भलायकी दिवन दी देव आनी आनीकी चड तुमचे तावन आमच्या देशाक Of course. बेनिफीट जावन दी आनी आमच्या लोकांक बेनिफीट जावन दी आनी आमची यंग जनरेशन तुमचे तावन शिकून दी तुमची ती ट्रेड म्हणून आशिल्ला. Yeah. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. ओके Thank you. थँक्यू. मोगाच्या वीक्षकांनो गल्फ टॉकीज कोंकणी कार्यक्रमांत श्री रॉबर्ट डिसोजा एक अप्रूप मनीस. बहुशा टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर हांवें पयलीं सांगले बरी जड म्हणसर तुमी कितल्या जाणांनी पळयलां म्हाका गुर्त ना पूण आज पळोवन आमची नॉलेज चडल्या आनी ताचें विजन जावंक पुरो या ताणें केल्लें काम जावंक पुरो या ताका तो खंयच्या हातूंत एक्सपर्ट आसा ते सगळे आमकां आयकले आनी आमच्या यंगस्टर्सांक ताणें ब्युटिफूल मॅसेजी दिली. कालेंगी म्हळ्यार म्हाका करूंक जाता. आय कॅन आय वील. फेलियर आमी ते सड्ड ताका गमान दिवचें न्ही. आय कॅन आय वील म्हणले मॅसेजी सगळे ताणें आमकां इन्स्पायर केलां. येवच्या हप्त्यान आनी एक सदां कसोवे गल्फ कोंकणी टॉकीसान आमी मेळया. पळयत रावा दैजवल 24/7. नमस्कार.